नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट दिप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. ओडीपींचेर मायकल अस्वस्थ. ओडीपी करपी टीसीपी वालेच सीएमा कडेन उलयतलो ना जाल्यार कोर्टान. मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता. विश्वजीत म्हणटा सनद उरतली, बेकायदेशीर मोडटले. बॉलिवूड सिंगर रॅपर मिका सिंगाक हणजूण पंचायतीची नोटीस. दर्यादेगेर बेकायदेशीर विला, काम बंद करूंक नोटीस. एक्टिव्हिस्टांची कागाळ, कोर्टान वचपाची तयारी. भारताच्या राष्ट्रपतीची वेंचणूक 18 जुलयाक. 21 मतमोजणी. वेंचणूक आयोगान केली घोषणा. वेंचणूक स्वतंत्र, पक्षांचो व्हीप ना. 4809 खासदार, आमदार, मतदार. फोंडकुलांचेर उपाय. पीडब्ल्यूडी घेता जेट पॅचर मशीन. मंत्रिमंडळाचो बावटो. फोंडकुला विशीं म्हायतीक पीडब्ल्यूडीचे खासा ॲप. पुरयल्ल्या फोंडकुलांक 18 म्हयन्याची वॉरंटी. मान्सून गोंयचे शिमेर आडकलो. सप्तक जाले घुस्मळटा कारवारा. 2016तूय असोच आडकल्लो. कारवारची वेधशाळा म्हणटा 12 जून मेरेन परिस्थिती अशीच उरपाची शक्यता. व्यवहाराची नोंद नाशिल्ले 2 कोटींचे भारतीय चलना सयत कारवारा रेल्वे स्टेशनार अटक. मुंबय सावन मेंगलोर पयशे पावयतालो. पुलिसांनी केस दिली इन्कम टॅक्साक. हवालाचो दुबाव. दाबोळे एमईएस कॉलेज जंक्शनार फॅटल एक्सिडंट. न्यू वाड्यावेलो 54 वर्साचो प्रसाद फोणेकार आगताक गेलो. 2 टू व्हिलरांचो एक्सिडंट. जंक्शन जाला एक्सिडंट झोन. आणि कदंबाचे रडगाणे सोपना. परत वाटेर बंद. हे खेप पेडण्या केरी पणजे रुटार. एक्सेलरेटर केबल तुटलो. कॉलेजीची भुरगीं, कामावेले लोक वाटेर आडकलो. खबरो विस्तारान. टीसीपींचेर मायकल अस्वस्थ. गुंतवणूकदारांक खंय सिनाल वायट. ओडीपी करपी टीसीपी वालेच. मंत्र्यांचो हेतू वेगळोच. मुख्यमंत्र्यांकडे उलोवन पळयतले. सनदी रद्द जाता जाल्यार कोर्टान चल्ले. मायकलान नव्या 400 एफआयआराचो इशू काडलो. मुख्यमंत्री म्हणटा लक्ष घालता. विश्वजीत म्हणटा दिल्ल्यो सनदी रद्द जावच्यो ना. बेकायदेशीर बांदकामां मोडटले. प्लॅन कोणी केलो? हो सेम गव्हर्नमेंटान केलो. आपणाक हिंगा होरपिता म्हणून दुसऱ्याची होरपा लागला. जे कितें बॅटर आसा पळय तें पळोवन मायकल कितें सांगता हेका अर्थ ना. मायकल लोगोन हे चेंज केले म्हणून कितें टेनंटेड लँड. हो प्लॅन कोणी केलो? हो सेम गव्हर्नमेंटान केलो. सो हिंगा सायन कोणी मारल्या? तेणीच केल्या. जो चीफ टावन प्लॅनर आहा तेणेच सायन मारल्या. जो प्लॅनिंग एसिस्टंट आहा तेणे सायन मारल्या. मेंबर सेक्रेटरी आहा तेणे सायन मारल्या. हो कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तोच म्हाका कळना. लोकांनी जो तर आयज सनद फारीक केले, इवन गरीब लोक आमच्या गोंयकारांनी तेंची सनद ते रिवोक करता अशें म्हणून तोंडान सांगला. अजुनी बरोवन घालूंक ना. वी वील टेक देम टू कोर्ट. वी वील टेक दॅट मेंबर सेक्रेटरी टू कोर्ट. Some people were just trying to misguide the people of the state of Goa that the sunads that are already issued will be withdrawn. We did not say any such thing. The order says that now if anybody goes till the suspension is removed, fresh sanad should not be given. की जेन्ना जेन्ना कोण त्या खुर्चीर आशिल्लो, कशे कशे हे सगळे जाल्ले आसा, कशे स्वताचे मालमत्ते सगळे जोडोवपाक हे लोकांनी अंधाधुंदी केल्ली आसा. आयज आमी 2 एक्शन घेतल्या. एक म्हणजे कोण तरी म्हाका खबर ना, तुमी प्रेस म्हायती काडा. एक नाझरी रिसॉर्ट जे ज्ञान दिता गोंयचे जनतेक, हेजे आमी शोकॉज नोटीस दिला आनी एक्शन घेवन डिमॉलिशनाक वयतले. इट इज अ फिट केस फॉर डिमॉलिशन. आनी ते शोकॉज नोटीस दिला उत्तर योग्य येवंक ना. हे लोक आमकां ज्ञान दिता. बागा डेक म्हणून आमकां खबर ना खंयचो, गोंयचो काय भायरचो खबर ना, म्हायती काडा तुमी. ते बी इल्लिगॅलिटीज आहा.
हे दोन्ही डिमॉलिशन जातले. टीसीपी मंत्री विश्वजीत म्हणटात टीसीपीचेर आरोप करता तो मायकल कोण. मायकलाची एनजीपीडीएचो चेअरमॅन आसतना केल्ली कर्मां खंय विधानसभेत काडटलो. कोण रे मायकल मायकल ओपोजिशन लीडर मायकल लोबो. मायकल लोबोन जे कर्मा केले ते असेंब्लीन सगळे. पण मायकल लोबोन जेन्ना पीडीएचो चेअरमन आशिल्लो तेन्ना तेणी कितें कर्मा केल्या ते सगळे माझ्या फुड्यान आसा. स्वताची मालमत्ती वाडोवपाचो प्रयत्न जो कोण चेअरमन करता ही इज अ फिट केस फॉर पीएमएलए. तेणे सीएमाक सांगला स्टेप इन कर म्हणून तुमचे डिपार्टमेंट. काय फरक पडना कोणाक. पर्रा हडफडीची ओडीपी रद्द केली. ताळगावच्या ओडीपीक हात लावू नाका म्हूण मायकल उलयलो. बाबूश विचारल्यार ही जाप. त्याला आरोप केला तालिका ओडीपीचे ऐकलं ते म्हाका काय म्हणलं आपणाक हिंगा हरपिता म्हणजे दुसऱ्यांचे हरपपाक लागना का. सी दॅट इज यू आस्क दॅट इज ऑल. सी अल्टिमेटली हीज डिपार्टमेंट हीज डिसिजन. आय कॅनॉट से एनीथिंग अबाउट. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता पीसीक कितें उलयला तो आदी पळयता लक्ष घालता. हांव पयलीं ओके हांव प्रेस कॉन्फरन्सूय पळयता आनी वॉट एवर जे कितें मॅटर आसा पळय तें पळोवन आय विल स्टेप इन. ब्युरो रिपोर्ट. हेरिटेज वाठाराच्या भोंवतणी 100 मीटर बफरांत बांदकामांक मान्यताय दिवचे ना टीसीपी खात्यान थारायला. गुंतवणूकदारांचो विस्वास वाडोवपाचे दिकेन खंय टीसीपीची वाटचाल. स्वताची बॉल्सां भरूंक पदाचो गैरवापर करतल्यांचेर कारवाय जातलीच म्हूण मंत्री उलयलो. खंयच्याच खाजन नो डेव्हलपमेंट झोन कुळाचे जमनीचें रूपांतर करूंक दिवचे ना. We are here to see that we have a progressive state, we have a progressive department in the town planning department, and to see how we can see and build investor confidence also, and also same time people who are involved in illegalities, whoever they are, action will be taken against those people. Town planning minister, no conversion of tenanted land, no conversion of non-development slopes, no conversion of khazan lands, no conversion and filling up of fields, except if it is an extraordinary government project and other things we will allow such permission. काय हेरिटेज सायटान ASIचे लिस्ट प्रमाणे जे मॉन्युमेंट्स आहा तेजे भोवती आमी परमिशन दिताले. ते परमिशन दिवपाचे बंद जातले कारण तेजे भोवती 100 मिटर्स आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी करतले. गोंयान PWD जेट पॅचर मशीन मंत्रिमंडळान पास केला. मंत्री काब्रालान सांगले PWD रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचेर उपाय म्हूण एक खासा ॲप करतले. जेट पॅचर मशिनान पुरयल्ल्या फोंडकुलांक खंय 18 म्हयने वॉरंटी. आदलो DGP ID शुक्लाक पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीचो मेंबर नेमूंक मंत्रिमंडळाचो बावटो. 20 खात्याक 2 ट्रान्सफॉर्मर पास. The appointment of the one member on the state police complaint authority by member appoint केला. आमचो मेंबर ID शुक्ला. former DGP. हय former DGP. The creation of the post in the Department of the New and Renewable Energy. Post creation केला. It is in supply of the 100 kVA and 200 kVA transformers. आम्ही हे घेवपाक ताका कॅबिनेट अप्रुवला गेल्ले. Filling of the junior scale post in the Goa Civil Service. फोंडकुला पुरोंक PWD जेट पॅचर मशीन घेता. फोंडकुलांचे म्हायतीक ॲप लॉन्च करतले. 98 वरां भितर फोंडकुलांचेर पॅचवर्क 18 म्हयन्यांची वॉरंटी. The app will be there in such a way that people will remove the photographs. It will detect the pothole, which will go to the contractor. The contractor himself within 98 hours will go there to the location, patch work करतले. So it's a little complicated. I am trying to do. If I fail, I am failing. But I am trying to do something. So आज आम्ही 2 एजन्सी on nomination basis 2 कोटी कित्याक जेट पॅचर मशीन हाडपाक very costly machine. We don't want to buy. PWD don't want to buy. Jet patcher, जे machine आसा, it is meant for during the rains. पावस पडना. Suppose पावस पडटा करूंक मेळना. पावस पडना. ड्राय जालो ते उदक प्रेशराचे वारे मारून उदक काडटले आनी ते पॅच काडटले. विदीन हाफ एन आवर इट सेटल्स आनी ते भायर वयचे ना तेजी गॅरंटी घेतल्या. सो 18 म्हयन्याची तेणी गॅरंटी दिल्या आमकां ऑन बेस्ड ऑन ट्रायल बेसीस गोंयान आमी हे चालू करतले. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. भारताच्या राष्ट्रपती खातीर 18 जुलयाक वेंचणूक. मतमेजणी 21 जुलयाक. वेंचणुकेचे वेळापत्रक केंद्रीय आयोगान जाहीर केले. सध्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाचो कार्यकाळ 24 जुलयाक सोंपता. वेंचणूक स्वतंत्र आसतली. पक्षांक व्हीप काडूंक मेळचो ना आयोगान स्पश्ट केला. लोकसभा राज्यसभा खासदार
आमदार धरून 4,809 लोकप्रतिनिधी राष्ट्रपतीक मतदान करतले. The Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3 and which I am reading out to you now. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शेनवारा गोंयांत येता. ती पणजे नवे कस्टम्स म्युझियमाचे उक्तावण करतली. टॅक्साचो ब्रेकअप, जीएसटींत आस्पावीत वेगवेगळ्या करा विशीं म्युझियमान म्हायती मेळटली. लोकांची टॅक्सा विशीं जागृताय जातली. भारतांतले हे सगळ्यांत मोठे म्युझियम आसतले म्हूण मंत्री आनी जीएसटी कावन्सिलाचो वांगडी माविन उलयला. 11 तारखेर एक कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज एंड जीएसटी म्युझियम उद्घाटन तेजे उद्घाटन जावन आसा. आमचे युनियन फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी 11 तारखेर ती येता तेजे उद्घाटन करता. All the plethora of taxes, right from inception when taxes were levied in this big country, culminating finally to the indirect taxation called GST. हे सगळे एक स्टेप बाय बरे स्थितीत तिंगा एक्सप्लेन केले आसा. समजणी लोकांक मेळपाक की टॅक्स जे दिता तेंचेच कल्याणा खातीर, टॅक्स जे कलेक्ट करता ते देशाक हिता खातीर, हे पयशे डेव्हलपमेंटा वयता, हे पयशे सरकार चलोवपा वयता, ते सगळे तिंगा एक्सप्लेनेशन बरेच भाशेन दिसकुटायन लोकांक समजणी मेळटा. तशें हो म्युझियम केल्लो आसा. सगळे लोकांनी वचून तो एकदा उद्घाटन जातकच मुद्दम वचून पळोवपाचें. हे एक एट्रॅक्शन जावं, ट्युरिस्ट एट्रॅक्शनूय जातलें आनी हे गोंयांत जाता असलो म्युझियम आख्ख्या देशांत खंय ना. Where exactly it will be? The old custom house, opposite Captain of Ports building on the other side. बॉलिवूड सिंगर रॅपर मिका सिंगाक हणजूण पंचायतीची नोटीस. हणजूण दर्यादेगेर विलाचें काम बंद करचें म्हूण नोटीस. CRZ कायदो मोडून बेकायदेशीर कन्स्ट्रक्शन चल्लां म्हूण थंयच्या एक्टिविस्टान पंचायत आनी TCPक कागाळ केल्ली. सरकार पंचायत कांयच एक्शन घेना जाल्यार कोर्टान. हिंदी में सांगता, मिस्टर मिका सिंह कोई भी नहीं है तो मेरा गांव मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ. एक व्हडलो सेलिब्रिटी आसा मिका सिंग म्हणटा पळय तो सिंगर आसा. तेणें हांगा म्हाका दिसता प्रॉपर्टी घेतल्या आनी टोटल वायलेशन म्हणजे A to Z 100% वायलेशन केलां. आनी आपणाची पयली एक बांदला घर तेन्ना आनी बाकीची एरिया ती सगळी कॉन्क्रीट घालून तो कवर करता आनी फुडली व्हडली बिल्डींग बांदपाक सोदता. तुमकां सांगपाक सोदता हांव कितें बिचाच्या भितर हो गेला. हायटायड लँड 3 मीटर भितर आसा आनी हायटायड लँड भितर तेणें पयली रिटेनिंग वॉल बांदल्या आनी मागीर कॉन्क्रीट सगळें फूल घालून तेणें आपणाचें काम करता. मिका सिंग हणजूण दर्यादेगेर विला बांदता. कसलीच परवानगी नासतना विला बांदता म्हूण कागाळ. पंचायत, TCP, हेल्थ खंयच्याच सरकारी खात्या कडच्यान खंय परवानगी ना. वयल्यान थंयच्या सुपरवायझर स्टाफाची खंय थंयच्या लोकांक शापता. विथ द हेल्प ऑफ ऑथॉरिटीज तांकां कोणाचोच भंय ना. कित्याक ऑथॉरिटीज
रिलक्टंट आसता हांगासर हे घेवपाक एक्शन घेवपाक आनी तेंचे मनीस म्हणटा तुम कुछ भी करो कुछ नहीं हो जाएगा म्हणटा। हांव तांकां सांगपाक सोदतां आमच्यो ऑथॉरिटीज जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां म्हणटा तो एक ऑप्शन आसा म्हणटा तें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आसा, हायकोर्ट आसा आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव जर एक्शन घेयना हेजें एक्शन घेयना ऑथॉरिटी जाल्यार 110% विदीन 10 days हांव कोर्टान वयतलो एक्शन। कित्याक सांग आमची हो दर्याचो धूप करतात हेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या गांवकारांचेर ट्रेसपास घातले आनी तांकां आतां परत पुलिशेन वयचें पडटा। प्रुडंटा खातीर नवसरात साळगांवकार। दाबोळे MES कॉलेज जंक्शनार राती फॅटल एक्सिडंट। न्यू वाड्यावेलो 54 वर्साचो प्रसाद फोणेकार आगताक गेलो। 2 टू व्हिलरांचो एक्सिडंट म्हूण कळटा। कोणाची चूक एक्सिडंट कसो जाला तें अजून कळिल्लें ना। केस वेर्णा पुलिशे कडेन पावल्या। मुरगांव हायवेचेर हो एक्सिडंट झोन ह्या जंक्शनार आत्र्या पयऱ्यान एक्सिडंट जातात। कदंबा परत बंद पडली। हे खेप केरी पेडण्यां पणजे रुटार। एक्सेलरेटर केबल तुटलो म्हूण कारण कॉलेजीची भुरगीं कामार वचपी लोक बरोच वेळ आडकून उरलो। ह्या रुटार आदींच बसी कमी। निमाणे बसीचो कंडक्टर आनी ड्रायव्हरान कोणाच्यो गाडयो स्कूटरी आडावन लिफ्ट घेवन पॅसेंजरांक म्हापशा पणजे पावंक आदार केलो। सर कितें जालें? एक्सिलेटर केबल तुटला। खंयसून खंय वचप हे बस? पणजी म्हणजे केरी पेडणे पणजी। कितल्यांक सुमार जालें? आत्ता जस्ट आता। ओके तरी आम्ही लोकांक 4 व्हिलर उबे करून लोकांक धाडले आम्ही। चडशे पॅसेंजरांक सेवा केली। ओके चडशे धाडले। ओके 4 व्हिलर कोणाचे हेकर उबे करून लोकांक धाडले सगळ्या पॅसेंजरांक पणजे हे आणले। थोडे डॉक्टर घडवले जाता तितले आम्ही ऍडजस्ट करून धाडटा। ही फर्स्ट टाइमच का सर? फर्स्ट ओके ओके। मान्सून गोंयचे शिमेर आडकलो। कितले दीस जाले कारवाराच घुटमळटा। 12 जून मेरेन मान्सून कारवारातच घुटमळपाची शक्यताय कारवारच्या वेधशाळेन उक्तायल्या। 2016तूय अशेच तरेन मान्सून कारवार आडकल्लो। 1-2 जूनाक गोंयान पावपाचो। 10 ते 15 दीस मान्सून कारवार वाठारातच आडकून उरपाची शक्यताय। प्रमोद फोडेचो कारवारसावन खासा रिपोर्ट। मान्सूनचे आगमन 1 जून रोजी झाले। त्याच्यानंतर मान्सूनची जी वाटचाल असा ती पूर्णपणे रखडली। तेका लागून गेले 9 दीस मान्सून हो गोवा आणि कारवारच्या सीमेचेर रेंगाळलो असा। तसेच या 8 दिसात जे म्हणजे कारवार जिल्ह्यात जो पाऊस पडूंक जाय आसलो तो पाऊस पडूंक ना। तसेच जी ही परिस्थिती निर्माण झाली असा ही परिस्थिती 2016 मध्ये निर्माण झाली। सलग 9 दीस पाऊस कारवारातच रेंगाळत राहिलो। त्याच्यानंतर हे कारवार गोव्याच्या दिशेने त्याची वाटचाल सुरू झाली। यंदाही तीच परिस्थिती निर्माण झाली असा। तसेच आता हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील 4 दिवस म्हटल्यार 12 जूनपर्यंत कारवार जिल्ह्यात काही ठिकाण मोठ्या आणि हलक्या सरी कोसळतल्यो असो अंदाज दिलो आसा। आपणे केल्ल्या कामांचे क्रेडीट केपेचो आमदार आपूण घेता। नवोच आमदार जाल्ल्यान तशें करचें पडटा आसुये केपेचो आदलो आमदार बाबूचो आमदार एल्टनाक थोमणो। कामाचे क्रेडीट घेवंक हरकत ना, मात आपूण कामां आडयता म्हणटा तो आरोप आयकून घेवचो ना। एल्टन सध्या करता ती सगळी कामां खंय बाबूनूच सुरू केल्ली। सीएम जर करपाक सोदता जाल्यार तूं येवन हाडपाक सोदता वॉट इज अरे तुका कांय ना हिंगा तूं कितें म्हूण हांव उलयता वॉट बेजीस यू कॅन टॉक। हांव हाडपाक शकत ना। हांवें सुरवात केली हांव कित्याक म्हूण हाडयतलो? पंचायत प्रपोजल म्हजो, पंचायती म्हजी तेन्नाय म्हजी आतांय म्हजी, सरकार तेन्ना आमचो आतां आमचो, कित्याक हाडयतलो? सीएम वॉज व्हेरी जनरल आनी सारको गुप्त मनान आमगे पंचायत बिल्डींग चोवपाक लागलो आनी जेन्ना पंचायत बिल्डींग चोवपाक तेन्ना कोण आदली कोण आमगेले आमदार आशिल्ले आनी तेगे भावान आदी कितले इन्सिडंट केलो तुमकां खबर आहा। आनी एक कडेन म्हज्या कामाचो क्रेडीट घेवप आनी कितें घेवप हें तें चल्लां, क्रिटिसायज करप आनी कितें करप खूब कितें चल्लां, पूण तें हांव तेजेर रिप्लाय सुद्दां दिवपाक गेलो ना।
कितें आसूं नवीन आमदाराक कितें उमेदवार करूनी वयता वचो थंय फोटो काडटा काडून क्रेडीट घेता घेवन आम पयलीं पॉलिटिक्स घेवपा नाका आमकां हेजे मुखार कितें बरें करपाक जाय सो जेन्ना हे म्हणटा आपण पंचायत बांदूता हे पयलीं कितें मुखार कित्याक काडपाचें पूण अशे पद्दतीन खंय तरी जे काम डेव्हलपमेंटाचें काम आडयता म्हणप आनी खंय तरी लोकां भितर सगळां निर्माण करप हें चुकीचें आसा आमकां आतां मुखार कितें आहा तें बरें करया मरे जालें ना न्हू 20 वर्स जालें ना म्हणटरी तुका बसयलो मागीर आतां कितें बरें जाता तें कितें हाडपा सुद्दां पूण निदान असली गजाल घडची न्हू जी हांवें केन्ना करपाक शकना लायफाक तें एलिगेशन घालपाचो प्रयत्न ह्या मनशान आतां हेजे फुडें करचो न्ही. मेंटेनन्साच्या घाळपणाक लागून मयेचे तळे टुरिस्टांक उक्ते जावंक शकले ना. हे तळे रोखडेच नितळ करून टुरिस्टांक खातीर तयार करतले म्हूण GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकार सांगता. थळाव्या आमदाराक घेवन गांवकारान मयेच्या तळ्याची पळोवणी केली. मया खंय थीम पार्काचोय प्लॅन आसा. 200 ते 300 कोटीचो टुरिझम प्रकल्प येवपाचो आसा. परिस्थिती एक्सेप्ट करपा सारकी ना. त्या कोतान आतां कितें आहा की आमी आज येवन पळयलें आनी फाल्यां जातलें अशें ना पूण थोडीशी चर्चा आमी करतले ह्या गोश्टीचेर आनी मयें हो जो पळय लेक स्पॉट आसा तो बऱ्या प्रमाणात डेवलप करून इंटरनॅशनल लेवलाचेर कशें व्हरतले अशा पद्दतीची आमची मूख आसा. ही आतां फक्त मेंटेनन्साचीच जबाबदारी आसा. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची व्हडलीशी हांगसर ह्या सायडीच्यान जो पळय ऑलरेडी आसा एक्जिस्टींग न्ही तो करपाक गरज ना. मयान बशी येयना. आमदाराची मागणी आसा पार्थ शेटाची की बस येवची म्हणून म्हापशेच्यान. गोंयांत फुडल्या 15 वर्सांक टुरिझम कसो आसचो कशे पद्दतीचो आसचो आनी कितें केल्यार सस्टेनेबल जातलो इन्क्लुडींग फायनान्शियल आस्पेक्ट हे सगळें कळपाक लागून एक आमी एक्सपर्टाची कमिटी अपॉयंट करपाची केल्या. थीम पार्क पळय म्हणटा न्ही कशें आसता की वेगळे वेगळे सगळे स्पोर्ट्स म्हणा तशें समज वॉटर स्पोर्ट्स आसा जाल्यार वॉटर स्पोर्ट्स जाल्यार कितें जाता लोक तें चड लायक जाता. कंप्लीट वॉटर स्पोर्ट्साचेर थंय लोक इतले एन्जॉय करतले. सादारण तो कॉस्ट त्या प्रोजेक्टाचो आतां जर समज करपाक गेलो जाल्यार 1.5-300 कोटी रुपया आसतलो. व्यवहाराची नोंद नाशिल्ले 2 कोटीचे भारतीय चलना सयत एकल्याक कारवार रेल्वे स्टेशनार पुलिसांनी धरलो. ताब्यान घेतला तो राजस्थानाचो चैन सिंग उर्फ मनोहर सिंग. चैन सिंग ते पयशे मेंगलोर राजू म्हणटा ताका दिवपाचो. पार्सल दिवपी मुंबयचो भारत भाई. ही पार्सलां व्हरूंक सिंगाक म्हयन्याक 15,000 मेळटा. व्यवहार इन्कम टॅक्स उस्तिता. हवाला व्यवहाराचो दुबाव. कल दिनांक 8/6/2022 को ट्रेन नंबर 12133 CST मैंगलोर एक्सप्रेस में एक आदमी को चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर बेलापुर ने पकड़ा. उस आदमी के पास टिकट नहीं था और उसके पास एक बैग बड़ा था जिसमें क्या है पता नहीं था. क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था और एक संदिग्ध बैग था उसको चीफ विजिलेंस इंस्पेक्टर ने RPF कारवार को हैंड ओवर किया. जब उस आदमी के बैग खोल के तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में कैश पाई गई. उस कैश का पूरा मतलब इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने कमर्शियल सुपरवाइजर और बाकी रेलवे के डिपार्टमेंट के स्टाफ को बुला के प्रॉपर उसका काउंटिंग किया गया. तब ये पाया गया कि उस बैग में 2 करोड़ रुपए टोटल 2 करोड़ रुपए कैश पाई गई. इसकी सूचना उस आदमी को जिसको पकड़ा था उसके पास इतनी भारी मात्रा में कैश ले जाने का कोई लीगल डॉक्यूमेंट कोई पेपर प्रॉपर पाया नहीं गया. इसलिए इस घटना की पूरी जानकारी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रूरल पुलिस और कारवार पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई. उसके बाद पूरा पंचनामा करने के बाद पूरा लीगल सीजर बनाने के बाद उस आदमी को और उस कैश को प्रॉपर प्रोसीजर के तहत रूरल पुलिस थाना कारवार को सुपुर्द किया गया ताकि वो आगे की कार्रवाई कर पाए. कुडचड्यार एक्सिडंटान 3 शाळेची भुरगीं आनी एके बायलेक मार लागलो. शिवाजी चौकार चौगाय रस्तो क्रॉस करताली. एके गाडयेन तांकां मुखली. 2 जाणां गाडयेक आपटून पडली. 2 गाडये पोना आडकून उरली. तांकां चड मार लागला. दनपारां 1:30 सुमार गजाल. ड्रायव्हर गाडयेंतल्यान फुज्जो पोलीस स्टेशनार वचून सरेंडर जालो. शिवाजी चौका कडेन एक्सिडेंट जालो इस्कॉल सुटपा टायमार सरासरी एक 1:30 सुमार जालो दिसता तो आतां 1:30 सुमार. ते परत ते गाडयेन मडगांव पासिंग GH08 पासिंग ते गाडयेन त्या भुरग्यांक भितर हें केलें भितर उडयलें पोना उडयलें. एक भुरगें स्कुलाचें काकोडकर इस्कॉला भुरगें
आनी एक बायल दोगांक भितर उडयली आनी ती भितर उरली शिरकोन. मागीर आमी थंयच्यान पयले आनी धांवट येवन गाडी आमी परतयली, अर्दी हाफ वयर काडली आनी तितूनच्यान आमी भुरग्याचे आनी बायले ओडून काडले. दुर्दैवान देव बलवंत आसा म्हणून तें कांय जालें ना आनी तेका मातशी झरकटलें, तकले मातसो मार लागला, हाती मातसो मार लागला, पांयां मातशी झरकटला, अशी थोडी इंजरी जाले कडेन आसा तेका आनी बाकी पेन आसा तेंकां अशें. म्हणटकीर हांव आतां सरकारा कडेन इतलें मागों सोदतां आनी खास करून आमगेले सावड्डेचे PI पुलीस स्टेशनाच्या PIक सांगूंक सोदतां, हांगा एक तुमी एक होमगार्ड नाल्यार एक पुलीस ह्या टायमार इस्कॉल स्टार्ट जाता सकाळीं 8 आनी आतां इस्कॉल सुटोवपाक एका टायमार हांगा एक तुमी पुलीस नेमपा जाय ह्या सर्कला कडेन. आनी दुसरी म्हणल्यार हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, ह्या शिवाजी चौका कडेन जे पळय कॅमेरा आहा, हे CC कॅमेरा ते चलना, ते तुरंत तुमी एक्शन घेवन ते सारकी करचें आनी लोकां अशें अडचणी आसा ताका न्याय दिवचो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.